वेळसांव दर्यावेळेर मेल्ले नुस्त्याच्यो ह्यो राशी पळयात। संवसारीक महासागर म्हळ्यारूच वर्ल्ड ओशन डे दिसाचे हे दुर्दैवी चित्र। घडणुकेची खबर मेळटनाच थळावो आमदार आंतोन वाझ पारंपारीक नुस्तेकारां सयत पळोवणी करपाक पावलो। दर्यांत सोडिल्ले हानिकारक केमिकल्स तशेंच सिवरेजीक लागून नुस्तीं मरतात म्हणून नुस्तेकारांचो आरोप। कित्याक आयज वर्ल्ड ओशन डे म्हणटात आनी आयच्या दिसाक हे जावप म्हणल्यार हे सारके दुख्खाचे। आनी दुसरें म्हणल्यार आयज आमचो जो पेली जो बाणाले तेणे एक क्लिपार धाकटेशे आपणाचे आमचो हुस्को दाखयला वेलसांवकाराचो। बाब पेली हांव थँक्यू म्हणटा, कित्याक तेणें सांगला त्या क्लिपाचेर सांगला जे गोबरे आसता ते जे केमिकल खाता आनी ते थिंगा बाणाले देखून शिंवता म्हण। सो हांव कितें म्हणूंक सोदता, जेन्ना आमचो MLA आसा आनी हिंगाचे जी फिशींग कम्युनिटीचे जे हेड आसा तेणी कितें केलां एका आमचे नुस्त्या मरता ते स्टेप घेवपाक? तेणें एक लेटर तरी केला MLA को, एक लेटर देखून केलो ना न्हू म्हणटा फोन देखून कॉल मारलो ना। आमच्या सगळ्या जे यूथ आहा तेणी कॉन्टेक्ट करूं पडटा। हें काम करूं जाल्यार लिडरांनी कित्याक लिडर मुखार सरनाय? कित्याक तुमचो इगो फाटल्या दवराय? पयलीं हांव कितें म्हणूंक सोदता, पयलीं लोकां गेले हेल्थ पयले, इगो मागीर। दुसरो म्हणटा तो आतां तो आमचो हे आहा तो जनरल सेक्रेटरी आहा तो कोण ऑलेन्सिया सिमॉन्स म्हणटा तो, तेका लास्ट टायम देखून हांवें सांगलेलें बाबा तूं जनरल सेक्रेटरी आहा हेजो फिशरमॅनाचो एक लेटर तरी कर। हांव म्हणटा एक प्रेसाची एक बायट घेयना, तूं कित्याक फाटल्यान लिपता? तूं न्हिदल्याय ते जाग जाय, डिवायड एंड रूल कुशी दवराय। हे कितें आतां आमी सॉर्ट आउट कोन्न हे आमगे बायले भुरग्यांनी एक सांबाळया, ह्या फ्युचर आमगेलो, ह्या भुरग्याक माल पडटले, हाल्या मुतले मरतले, बट हे डिवायड एंड रूल कुशी सोन हे आमी मुखार सरया, हे सांबाळपा आमी। दर्यांत बुरशें उदक सोडपी संबंधीत कंपनीचेर कारवाय करची म्हणून आमदार आंतोन वाझाची मागणी। ताणें खंय संबंधीत कंपनी, मंत्री, जिल्लोधिकारी, उपजिल्लोधिकारी, गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तशेंच प्राथमीक भलायकी केंद्राच्या अधिकाऱ्याकूय हे विशीं पत्र बरोवन कळयलां। हांगासर येवन हांवें सगळी इन्स्पेक्शनूय केल्लें, कित्याक म्हाका एक व्हिडिओ बी आसा, हांवें इन्स्पेक्शन केल्लें, म्हाका बी हांगासर व्हिडिओ आसा, तेन्ना एलिस्टन बी आहलोलो आनी हांवें पयलें आतां तुवें हांगासर उदक आसा, भरलेलें आसा, भरती आसा, तेन्ना हांव सारको ते जे पायप येता सोडला थंय वचून हांवें तें इन्स्पेक्शन केलें। आतां न्ही वचून आमचें ऑलरेडी हाय जाल्लें आसा। जेन्ना म्हाका कळलें तेन्ना ताबडतोब हांवें जेन्ना जे डिपार्टमेंटाक ते कंपनीकूय हांवें एक लेटर केलें, वो अशें नुस्तें मेलां आनीक हें नुस्तें मरून हांगासर बिचार पडलेलें आसा तें पळोवन हांवें ताबडतोब कंपनीक लेटर केलें। तशेंच सगळे डिपार्टमेंटाचे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा ते सगळे डिपार्टमेंट जावं कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर, हेल्थाक केलो, मागीर गोवा स्टेट पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाकूय केलें, इलेक्शन मिनिस्टराक तेकाय केलें, बाकी पुलिशेकूय केलें, ते सगळे हांवें कॉपी केल्ली आसा। आनी हाचो म्हाका अजून रिप्लाय येवंक ना, तरी म्हजे लागीं कितें जाता तें ऑलरेडी हांवें जे डिपार्टमेंटाक हांवें लेटर केन्ना आतां सगळें कळोन येता बाबा हेज्यानी फुडें आमी अशें जावपाक दिवपाक शकना, कित्याक इतलें तर नुस्तें भंय आमचे बारीक भाव आतां सांगताले आपूण कसले गांव मारून कसले त्रास काडटा, उदकान वचून त्रास काडटा, नुस्तें हाडटा आनी हें नुस्तें आमकां खावपाक मेळना जाल्यार लोकांक विकपाक मेळना, कितें आपणाचें पोट कितें काय म्हणून। आतां आनी कोण भाव सांगतालो हांगासर पायप आसा आनी ते पायपाक आपले नेट टेकून आपणे कितले फावटी नेट बीन लावून लागलो। अरे हांव म्हणटा इतलीं वर्सां हें जाता, हें कित्याक हें लिपोवन उरतालें, हें कित्याक लिपोवन उरलें हें म्हाका कांयच समजना। आनी हांव मागतां आमचे जे गव्हर्मेंटा लागीं देखून हें जाता तितले बेगीन हाचेर एक्शन जावपाक जाय आनी कंपनी जे आसा तेंय हे इनिशिएटीव घेवपाक जाय। हें बाबा आमचे बारीक जे नुस्तेकार भाव भयणां आसा तांकां इफेक्ट जावपाक जायना, जे आमचे बारीक लोक जो आमचे बारीक नुस्तें मारून आपलें पोट भरता हे पोटाचेर आमी येवपाक जायना। हांव मागतां बाकीचे सगळे जे डिपार्टमेंट आहा ते जाता तितले बेगीन इन्स्पेक्शन करून हाचो रिपोर्ट आमकां कितें तें कळपाक जाय आनी हो रिपोर्ट म्हाका हेचेर एक्शन म्हाका घेवपाक जाय। आनी हांवें कंपनीकूय सांगलेलें आसा, तेवूय घडये म्हाका केन्ना इन्स्पेक्शन येता ते पळयता आनी मागीर हाचेर कितें उपाय जाय तो हांव सोदून काडटलों। शुभम तिरोजी सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।